जी सोसायटी आमकां जाय आयज जियोवपाक, आय कॅनॉट एग्री विथ दोज पीपल हू आर ट्रायंग टू प्रोजेक्ट अ सोसायटी लिविंग इन अ सोसायटी बाय रिफरिंग टू सम पास्ट. तेन्ना हे भाशेन जातालें आनी त्या पासत आतां ते भाशेन जावपाक जाय, वीच कॅनॉट बी. आयज आमची सोसायटी दुसरे भाशेन आहा, सो यू कॅनॉट मेजर टुडेज सोसायटी बाय टेकिंग एस्टेडीज मेजरमेंट्स. So what is your responsibility as a priest right now when you stand in the church now and you are guiding people, may not be whom to vote but how to vote, depend how to choose your candidate. Yeah. So what are the guidelines that you will tell? See, the church guidelines are very clear. First of all, it is a matter of conscience. It cannot be ki हांव तुका सांगता आनी तूं vote करता. Even as a priest, I will not tell somebody एका vote कर, तेका vote कर, तेका vote करना जाल्यार तुका पातक जातलें. No. पण तूं vote करना जाल्यार तुका पातक जातलें. तें तुका हांव शुअर सांगतलो. Because नोटाक तरी मार म्हणटात. oh, at least go and vote for nota. If you think की अरे होरें कोणूच ना जाल्यार थिंगा नोटा आहा. But you have done your duty of going and voting. So do your duty. If you don't do your duty towards your nation of voting, then you are committing a sin. ते हांव सांगतलो. And that is what church says. 3, 2, 1. This is Father Bolmex Pereira, voter of Goa, citizen of India. He was the great warrior who introduced himself as citizen of India, voter of Goa. म्हणजे जाणें भारत देश आपल्या काळजा कडेन दवरलो, जाणें आपल्या sermonच्या वरवीं करंट अफेर्स, एनवायरमेंट आनी इवन पॉलिटिकल कॉमेंट्री करून लोकां मदीं जागृताय घडोवन हाडली. जाणें आपल्या sermona वरवीं लोकांक हें सांगलें की देश प्रथम आपल्या काळजा कडेन दवरा, तो आमच्या मदीं ना. आज सकाळींच खबर आयली की 4:30 वरांचेर फांतोडेर फादर बॉलमॅक्स पेरेरा इज नो मोर वीथ अस. ते GMCन ट्रिटमेंट चल्ला तांचो. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की कितें जालें. शेनवारा ते वताले पिकनिकेक, उमेदीर आशिल्ले, थंय ते फेंट जाले. नंतर तांकां प्रायवेट हॉस्पिटलान हाडले, नंतर GMCन हाडले. GMCन म्हणटा ते सांजे सुद्दां बरे आशिल्ले. कांय पोस्ट आमी पळयले, तातूंत तेणी म्हटलें की तांणी सूप सुद्दां पिलो आमचे बरोबर, हांसताले बी. आनी नंतर तांकां परत मॅसिव कार्डियक अरेस्ट आयलो आनी नंतर ते लायफ सपोर्टार गेले आनी फायनली ही गेव अप हीज फायट अँड देन ही इज नो मोर वीथ अस. सो आज हेलाय आमी तुमच्या मुखार घडोवन हाडटा, कारण सद्या गोंयभर शोक पातळिल्लो आसा. आमचे बरोबर हनुमंत नगलूर आसा जे GMCन आसतले. आमचे बरोबर प्रणय आसा जे सद्या सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्च चिखले आसा, जंय फादर पॅरिश प्रिस्ट आशिल्ले. आय स्टील रिमेंबर द लास्ट इंटरव्यू आय शॉट विथ हिम वॉज एट चिखले सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्च. आनी तेजे नंतर चर्चीन वचून तेजे नंतर ते रावता थंय वचून तांणी खुबश्यो गजाली सांगिल्ल्यो. कांट बिलीव दॅट इज नो मोर वीथ अस. सो रायट नाव वील गो टू हनुमंत एक्झॅक्टली GMC कडेन सिच्युएशन कितें आसा, तांचे जे पार्थीव आसा, तांची बॉडी आसा ती खंय दवरलेली आसा आनी फुडें कितें जातलें. आयज सकाळचे 4:30 तेन्ना तेंचे प्राण गेले अशें आमचे MS जे मेडिकल सुप्रिडंट आहा तेंच्यांनी सांगिल्लें. आनी आयज सकाळचे 9:00 9:05 जे जाले तेंचे बॉडी आतां मॉर्गान दवरल्या, मॉर्चरीन दवरिल्ली आसा. सो हेच्या उपरांत आमकां म्हायती गावल्या प्रमाणे तेंचे जे लास्ट रायट्स आसतले ते 28 तारखेक जातले. ते एक्चुअली केपेचे रेजिडंट पण ते कुंकळी चर्चीन फादर आशिल्ले. सो सकाळचे कुंकळी हे आमचे चिकाले चर्चीन तेजे सकाळी 7:00 ते चर्चीन दवरतले आनी 10:00 प्रेयर आसतले. तेच्या उपरांत ते केपें वयतले. सद्याक मॉर्चरीन लोक येता, सोशियल एक्टिविस्ट येता पळोवपाक येयल्ले. आनी आमी सद्याक रिपोर्ट कितें आहा ते विचारपा खातीर मेडिकल सुप्रिडंट तेच्या ऑफिसा भायर राविल्ले आसा. ओके, सो डॉक्टर राजेश पाटील इज मेडिकल सुप्रिंटेंडंट, ज्यांनी सकाळी कन्फर्म केलें की फादर बॉलमॅक्स इज नो मोर वीथ अस. तुमकां मेळपाक मेळ्ळें डॉक्टर राजेश पाटलाक? ते वॉर्डन आशिल्ले विजीट करपाक. ते काही मिनटान आतां हांगा पावतले म्हणून आमी तेजे भायर वेट करता. थोडेच आमी अपेक्षा करता की आनी थोड्या मिनटान ते पावतले म्हणून.
आता थंय बॉडी मॉर्चरीन व्हरून दवरलेले आसा, चिखलेच्यान कोण लोक आयिल्ले आसा, तेंचे समर्थक थंय आयिल्ले आसा काय अजून खंय कोणूच येवना थंय? एक्झॅक्टली सिच्युएशन कितें आसा थंय? सकाळी फुडें जेन्ना मेसेज त्यांचे जे बरे मागपी लोक आसा गोंयकार त्यांचे कडेन मेसेज पावल्या उपरांत लोक मातशे कन्फ्यूज जाले की चिकाले व्हरतले, आयज व्हरतले, फाल्यां. मागीर एक मेसेज सर्क्युलेट जाले की 28 रायट्स जातले. सो ते आतां सकाळचे आमी पळयले की 2-3 सोशल वर्कर हांगसर येवन गेले. सकाळ फुडें चड पावस आशिल्ले, हांगा बांबोळे वाठारांत तरी नेटान पावस जाले, त्या खातीर मातशें अजून पावूंक नासतले. पण आतां हांगसर वत पडल्या, पावस गेला. सो आतां पावतले, अपेक्षा लोक पावतले म्हणून एक दवरूं शकता आमी. आणि घडये थंय येवन कांय फायदो ना, कारण सद्या फादर बॉलमॅक्स आमच्या मदीं ना आनी कोणाक पळोवंक जाय जाल्यारूय पळोवपाक मेळचें ना, कारण मॉर्चुरीन बॉडी आसा. सो आयडियली पीपल शूड नॉट गो देर अशें दिसता न्ही हनुमंत? आयडियली वॉर्डान बी दवरलेले जाल्यार लोक वचून पळयता, मेळटा जाल्यार ती वेगळी गजाल आसता. पण जेन्ना मॉर्गान दवरता, मॉर्चरीन जाल्यार पळोवपाक मेळना. सो लोक हांगसर विजीट, म्हाका तरी दिसता लोक विजीट करचे ना, कित्याक तांकां पळोवपाक मेळचें ना, उलोवपाकूय मेळचें ना. सो लेट्स सी कितें जातलें. आमी मातशे वगत हांगा रावतले, लोक येता मेळटा जाल्यार आमकां पळयता, आमी ते विज्युअल अपडेट घेवन येतले. ओके, मातशें आमी प्रणया कडेन वता. प्रणय सद्या चिखले आसा, सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्च चिखले, जंय फादर रावताले बी आनी थंय प्रिस्टूय म्हणून ते आशिल्ले. आनी सद्या थंय सिच्युएशन कितें आसा प्रणय? हय, सध्या सकाळी सर हांगा पावलो आनी जेन्ना आमी तेंच्या संपर्काकडेन उलयले, सो तेंच्यांनी आमकां सांगलें की ते स्टेटमेंट तेंचो कांय दिवंक सोदना, कारण तेंच्यांनी जी प्रेस रिलीज आहा ती ऑलरेडी तेंची आउट केल्या. सो सध्या हांगा लोक आहा ते मातशे जमा जावपाक लागल्या, जे इन एंड अरावंड एरियेचे लोक आहा ते मात ते कांय उलोवपाक सोदना. आमी जे 2-3 जाणांक विचारले, तुमी कितें आमचे कडेन बद्दल उलोवंक शकता फादर बॉलमॅक्सा बद्दल? सो तेंच्यांनी म्हटलें आमी सध्या 28 तारखेर तेंचे जे फायनल डिटेल्स आहा तेन्ना आमी उलयतले. सो सध्या तेंची भितर लोक खूब जमले, आमी सध्या भायर आसा. आय थिंक ते एक डिटेल शेड्यूल आयिल्ले आसा. आय एम ट्रायंग टू सर्च इट की हय. केन्ना कितें जावपाचें आसा. तुजे कडेन आसा जाल्यार यू कॅन रीड की 28 तारखेक 7 वरांचेर तांची पार्थीव आसा पळय तांचे, हय, ते मॉर्टल रिमेन्स 28 आसा तारखेर ते हांगा दवरतले, चर्चीन दवरतले. एक्झॅक्टली तुजे कडेन आसा जाल्यार मातसो वाचून दाखय. 28 तारखेर जी सकाळचे आहा ते सान फ्रांसीस झेवियर जे चिकेले चर्च आहा थंय दवरतले ते 7 ते 10 पर्यंत जे लोक आहा ते मागीर हांगा विजीट करूंक शकता. मागीर तेंची जी मेन रेजिडन्सी आहा केपें आहा थंय तेका ते 2:30 ते 3 म्हटल्यार थंय पावतले आनी मागीर 5 ते 5:30 म्हटल्यार तेंचे जे लास्ट डे आहा ते थंयच करतले म्हण आमकां सद्या कळोन. ओके, सो हांगा जे डिटेल आयिल्ले आसा ते प्रमाणे द लास्ट रायट्स ऑन डॉक्टर, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो डॉक्टर, PhD होल्डर, Reverend Father Bolmex Pereira will be conducted on 28th May 2026, जे आमकां सद्या जोडल्या आनी त्यांच्या खातीर म्हत्वाची इन्फॉर्मेशन. लास्ट रायट्स ऑन डॉक्टर Reverend Father Bolmex Pereira will be conducted on 28th May 2026. The mortal remains will be placed at St. Francis Xavier Church, Chiklim, at 7 a.m. for parishioners and well-wishers to pay their last respect, followed by Holy Mass at 10 a.m. Then subsequently, the mortal remains will be taken to his residence in Kepe. ते केंपेचे आशिल्ल्या कारणान ते थंय व्हरतले. The funeral cortege will depart from residence, म्हणजे केपेचेच रेजिडेन्स आसा थंयच्यान तांचे जे फ्युनरल कॉटेज आसा ते विल डिपार्ट एट 2:30 p.m. to Holy Cross Church, Kepe for the Eucharistic celebration at 3 p.m. This is issued by St. Francis Xavier Church, Chikle. So सध्या तरी थंय म्हाका दिसता लोक जमपाक सुरू जाल्ले आसा चिखले. हळूहळू करून लोक येतले. तुमी उलयले तांचे कडेन इनफॉर्मली विदाउट कॅमेरा कितें म्हणटा लोक? आनी म्हणजे आय थिंक इट वॉज अ शॉक फॉर एवरीवन. तेंका सुद्धा एक धक्को बसला की अशें जो फादर आसलो तो फादर खूब बरो आसलो तेंका, आनी इवन जो एक्टिविस्ट आसलो गोवा जे एनवायरमेंट आहा तेका सुद्धा खुबशे फादराचे खुबशे एक बरे योगदान आहा. सो लोकांक खूब हांगा धक्को बसला, जे इन एंड अरावंड लोक हांगा रावताले तेंका सुद्धा एक शॉक जाला की फादर तेंच्या मदीं ना म्हणून. सो आमी तेंचे कडेन उलयले. सध्या ते कॅमेराच्या फुडल्यान येवंक सोदना, कारण तेंच्यांनी ऑलरेडी सांगला की तेंची प्रेस रिलीज आहा ती आउट केल्या आनी 2 दिसां भितर तेंचे जे फायनल रायट्स आहात ते करतले म्हणून. ओके, सो लास्ट आमी जे फादरान लास्ट सेरमन दिल्लें, आय थिंक अकॉर्डिंग टू अवर रिकॉर्ड इट्स अ लास्ट सेरमन. वी वील प्ले दॅट सेरमन, अ पार्ट ऑफ द सेरमन. दीस वील
this indicates ki they how relevant his sermons were to the current context. कॉकरोच जनता पार्टी म्हणून सध्याचो फिनोमिनन चल्ला ताजेर त्यांनी sermon दिले. We'll play that video. Pranay, you also watch this video. I will come back to you. Exactly last sermonan तांणी कितें सांगिल्लें. We'll play this video. कॉक्रोचाक वळखता तुमी? कॉक्रोच दिसती पडल्यार कितें कोत्ता कॉक्रोचाक? कॉक्रोच म्हणल्यार झोल्लो. हांव जाल्यार झोल्लो दिसती पडलो जाल्यार हूंय आहा तेका जोतें घेवन मारपाक वयता. पूण कालच्या दिसाक आमच्या किचनान एक कॉक्रोच दिसती पडलो. जोतें काडून तेका मारपाचो म्हजेर वेळ आयलोलो सदांचे भाशेन. मागीर अकस्मात हांवें पळयलें आमच्या थिंगा एका कोणशाक उश्टें पडलेलें आसा. तें कुसलां आनी देखून कॉक्रोच आयला. मागीर हांवें चिंतलें आतां कितें करपाचें? कॉक्रोचाक मारपाचो काय उश्टें जें कुसलां तें काडपाचें? कितें करपाचें? उश्टें आहा तें काडल्यार कॉक्रोच येवचो नासलो. आनी सोशल मिडियाचेर ह्या दिसांनी कॉक्रोच ट्रेंडींग जाल्लो आहा. हांव नाका तुमी सोशल मिडियाचेर पळयला जाल्यार कॉक्रोच ट्रेंडींग. आनी तो कॉक्रोच ताचे विशीं कोणें एक बरीशी सेंटेन्स म्हणली. कॉक्रोच जरी तर आसा आनी सिस्टम रॉटन जाला जाल्यार कॉक्रोचाचो कसलो गुन्यांव? सिस्टम रॉटन हो गया है तो कॉक्रोच की क्या गलती? सिस्टमूच बदलूंक नाका. सिस्टमूच जो रॉटन जाला तो सारको करपाक नाका. सिस्टमाचो गुन्यांव न्हू. आनी देखून हांवें देर उगडलें आनी कॉक्रोचाक मारचे सुवातेर तेका धांवडायलो. भितर किचनाक दवरूंक ना तेका. देर उगडलें, दुसरें देर उगडलें, तेका भायर गेलो. तो बाबडो गेलो. आयज कॉक्रोच ट्रेंड जाला आनी झेनझी आयची झेनझी जेनरेशन झेड आयज उठलेले आसात. We want to play this entire sermon, but this is not the time right now. But just to give the glimpse of what exactly the sermons of these great warrior were looking like. कॉक्रोच जनता पार्टी फिनोमिनन तेन्नाच जाल्लो आनी इमिडिएटली तेणें sermonan ती गजाल हाडली आनी इतले बरे भशेन एक्सप्लेन केली वॉट एक्झॅक्टली इज फिनोमिनन की घाण जाली म्हणून कॉक्रोच आयिल्लो आसा. आपूण आतां कॉक्रोचाक मारपाक जो ते काडिल्ले पूण ह्या फावटी मारूंक शकूना. इनफॅक्ट आफ्टर दॅट 2-3 days later इज नॉट देर विथ अस. राज्यांतल्यान वेगवेगळ्या जाग्यांसून कंडोलन्सीस येत आसा. वी वील गेट बॅक टू प्रणय. बट बिफोर दॅट एक अनाउन्समेंट जाल्ली आसा की मडगांवां आज जो प्रोटेस्ट आशिल्लो यूथ काँग्रेसीचो आयनॉक्सा भायर तो तांणी पोस्टपोन केल्लो आसा. वी वील ऑल्सो ट्राय एंड कनेक्ट टू अर्चित नायक. वील ट्राय टू कनेक्ट टू अर्चित नायक इन सम टायम एंड सी अबाउट दॅट ऑल्सो एंड कंडोलन्सीस. वील ऑल्सो ट्राय टू गेट गेस्ट्स फ्रॉम आउटसायड कारण हांगा सद्या सगळे जाण शॉकान आसा. वील गो बॅक टू प्रणय रायट नाव आनी जे चिखले जे सिच्युएशन आसा. प्रणय, वॉट डू यू थिंक रायट नाव थंय आतां लोक आनी येतले अशें दिसता तुका काय लोकांक ऑलरेडी तांणी सांगलां हांगा गर्दी करूं नाका, हांगा येवन कांय फायदो ना? थंय कितें प्रेयर्स बी आसा आतां हेजे सांजचे बी हे मातशी चवकशी केली तुवें की बाबा आतां हेजे नंतर प्रेयर्स आसतले आसचे ना कितें आसा काय म्हणून? ना तेच सर आतां भितर हांव तेंचे कडेन उलोवपाक गेल्लो तेन्ना तेंचो जो मेन आसलो तो जीएमसीन आसलो. सो तेंच्यांनी आमकां सांगलें जेन्ना तो येतलो तेन्ना आपूण तुमकां इन्फॉर्म करतले. म्हाका दिसता तो आजून येवंक ना हांगा. सो हेज्या मागीर आमी भितर वयतले. आतां लोक सद्या म्हाका दिसता मातशे जमा जाता हांगा. जे लिडर्स आहा इन अराउंड एरियाचे लिडर्स आहात ते हांगा येतले आनी सांजची इफ प्रेयर्स आहा जाल्यार एक थोड्या वेळान आमी तुमच्या फुड्यान येतले आनी तेन्ना आमी लोकांक सांगता. इनफॅक्ट प्रणय, इफ यू रिमेंबर, फादर बॉलमेक्स वॉज नॉट जस्ट अ प्रिस्ट बट तो खूब जाणांचो फ्रेंड आशिल्लो. आमी पयलें जेन्ना तो एडमीट आशिल्लो तेन्ना सकयल सोशियल वर्कर्स आसूं, पॉलिटिकल पार्टीचे लोक आसूं, सगळे आशिल्ले. तूं कितें सांगपाक सोदता प्रणय? एक लिडर येयला आमच्या काँग्रेसीचो तेका आमी संपर्क करपाक सर हे करता. एक मिनीट. ओके, सो प्रणय थंय आसा आनी एज आय वॉज सेईंग ही वॉज फ्रेंड टू एवरी वन. खुबशे जाण थंय जीएमसी कडेन गेल्ले, थंय ताका मेळपाक तेणी ट्राय केल्ले.
काल प्रतिमा कुतिनू आय रिमेंबर प्रतिमा कुतिनू अशें नितीन चोपडेकर आशिल्लो, पिटर डिसोजा आशिल्ले, हे सगळे थंय आशिल्ले आनी तांणी थंय तांकां मेळपाक ट्राय केल्ली, बट ही वॉज इन क्रिटिकल कंडिशन्स आनी लोकांनी प्रेयर्स ऑल्सो हॅड स्टार्टेड, बट अनफॉर्च्युनेटली इज नॉट विथ अस. वील कनेक्ट टू प्रणय फर्स्ट अँड सी what is happening there. Okay, now we have with us Captain Virata Fernandes, Member of Parliament, South Goa. Dev bare kuru, Captain. It's a very sad day. I know he was one of the closest friend for you. Your first few words. Hi, Maka is a great loss for Goa, great loss for his parishioners. And he was just not Father Bolmax, a priest, an environmentalist, but Makadista was an institution by himself. आणि खूप जणांक खबर आसचे ना that few months back he was appointed as the chairman of There is a slight technical glitch, but we will try to connect to Captain again. There is a slight, because he's traveling somewhere. Maybe taka lagun ye jata. So we'll go back to Pranay right now and see whether we can get someone, or we'll just see what is the situation. Okay, Pranay, you are supposed to get someone. काँग्रेस लिडर सर जो वॉलेन्सियो आहा तो सध्या आमच्या मध्ये आहा. सो वॉलेन्सियो. Olencio, we'll take Olencio. We'll talk to Olencio first, and then if in between, if we can connect to Captain, then we will shift to Captain also. Olencio, चिखले, तू क्लोजली तू काम केल्लें आसा फादर बॉलमेक्सा बरोबर. टेल अस अबाउट युअर मेमरीज. Yeah, I think it's a very big loss for the state of Goa because he's as not only as a spiritual leader, but as a environmentalist. म्हाका दिसता हांवें तेका पयलो 2016 मेळ्ळो एट नेरूल, जेन्ना आमी ते गोवा अगेन्स्ट स्कोलाची मुवमेंट करताली आनी एवरनस तेका मेळ्ळें. तेन्ना लोकांनी आमकां इंट्रोड्यूस केलो की हो फादरान वेटलँडान काम केलां म्हणून. Subsequently, we got to know that he had done a PhD in wetland. So his love for nature was completely immense. And the contribution what he has done towards the environment, grooming the youth, as आम्ही पळयलें की जायते youth I have no direction, directionless आसा. आणि Father Bolmex was the one who was guiding them to the path. And we have seen a lot of the youth have been successful in their careers today. लव फॉर लँड अँड माती, शेतान वचपाचें आनी म्हाका दिसता चिकाली जी शेतां पळय बंद आशिल्ली ती तेणेन परत रोवपाक लागलो विथ द यूथ. सो this was his contribution, and I think a mentor to all of us, not only to me. A great loss. Any time जेन्ना कॉल केल्लो तो कॉल उखलतालो, कितले रातचे येवप फादर तुका मेळपाक सोदता, his doors were open. Any issues personally जावं या socially जावं नाल्यार any ideas, father was always in front. It is very painful for all of us that we have lost a real gem, and Goa will truly miss him, not only as a spiritual leader but as a lover of environment and all other things what he loved to do. Biodiversity was at its heart. We'll come back to you, Olencio, but now we are connecting to MP South first. Please be there, Olencio. Sorry, तुमचे disconnect झाले. You are saying he was also appointed on a committee, and there we lost your connection. Yeah, he was chairman of All India Biodiversity for all the diocese. He was guiding all the churches how to across India, how to save environment, how to preserve environment, how to preserve biodiversity. That means असलो ताणें एक impact केल्लो, a mark that he was working towards it. He had prepared a paper which was supposed to be, I think, so presented in Brazil, the convention which was supposed to happen. आणि गोंयांत आमी बसतले
when he used to simple about mangrove, तो मँग्रोवाचो बॉटॅनिकल नाव सांगतालो that this is may get extinct. आणि खंय गेलो तो ती आमची झाडपालां आसा, हर्बल प्लांट्स आसा, ते एका एकाचें नांव काडटालो. हें आमी सेव करपाक जाय. So he lived life to the fullest. There was, I think so, if God could have given a few more years, but then Father Balmex was never enough. He was never enough. He was there for म्हाका एक पर्सनल लॉस जाल्ले आसा. म्हाका ताणें गायड केला. सो it's a loss. Yeah, so I And think the only during your way we election can time pay also he tribute, was guiding you. He was with you. He was guiding you whenever you wanted to ask something. You used to go and approach him. Is it right? Because we have heard that you had a close bond with Father Balmix that time. no, not exactly. I should go him for that एक elder, though he was younger to me, but एक भाव कसो जो he would give me that strength. So he said, don't pray for you. So these are his words. This he would always say, I will pray for you. Binaka, तुका choose केला. You have to fight this battle for Goa. So uh, he was there always. That's why I said a friend, a mentor, a guide. And even when got me elected, sent me to parliament, आम्ही खूपशी बिलां मांडलेली आसा. हांव ताजो एडवायस घेतालें. बिल हय म्हणटालो when he used to study, yes, this is required म्हणटालो. It's all in the interest of the society, interest of environment. So and he was an inspiration to the youth. Today where the youth generally uh, have difficulty in finding guide. एक बापूय कसो सगल्यांचो. आनी आमी चिकले पळयलां कशें सगल्या लोकांक, आवय भुरग्यांकूच न्ही, आवय बापायक पासून कशें ताणें मोटिवेट केल्लें, कशें ही मेड देम लूक एट लायफ पॉझिटिव्हली. So, and cutting across communities, religious lines, he was a friend to everybody. One So, tribute that Goa can give to Father Balmex. What can we do that it would be the greatest tribute to Father Balmex? to carry the legacy, huge legacy, what he has left behind, we each one of us, it's a responsibility to carry that legacy of Father Balmex forward. And that legacy will be to save Goa from destruction. That will be the biggest tribute to Father Balmex. Okay, thank you very much, Captain, for joining us. Thank you. Thank you. I think you are traveling somewhere, Thank but you. still you made time. I'm coming back to Goa. I was in a defense committee. So moderator ashile when I got the news that he is been admitted not doing well. So काल सकाळी फुडें हांव गोंया पावलो, came to GMC, saw him, and afternoon I had to return back to join the parliamentary committee. But जेन्ना म्हाका कळून आयलें, so I'm rushing back. I've informed the chairman of the parliamentary committee. I'm returning back to Goa. So I'm on my way to the airport. Okay, so we'll see you in Goa, Captain. So Yes. he's coming back to Goa, and now we'll go to Chikle now. Jenna, आम्ही उलयताले, we were talking to Olencio. Olencio, bear with us because this is a time when condolences are pouring in. One thing that could be the biggest tribute to Father Balmex, according to you. No, I think one character of every human being is that आमी जायते जाण उलयता पूण एक्शन करपाक लोक फाटीं वयता. So I think one of his character is that we need to act whatever happens. खंयचे सुवातेर जावं. But I think lot of memories now are there. I remember him, he was mangroveचेर तेणें भरपूर काम केल्लें. रोपयो रोयलेले आमी I think 2 years back in St. Jacinto Island.
तशेंच करून आमी स्क्रू पायन ट्रीज रोयलेले इन कोस्टल एरियाज ऑफ वेलसांव. आर ऑनरेबल आमचो प्रेसिडेंट येयलेलो आसा, पावलेलो आसा हिंगा चिकाली. ही वॉज ऑल्सो क्लोजली मॉनिटरिंग विथ रिस्पेक्ट टू हिज हेल्थ. But it is very unfortunate that Goa has lost a true gem and very difficult to get. But certainly, I request to all the people of Goa that it's time to emulate such person. Let him. Hopefully, he'll be the role model for a lot of us, a lot of people, especially the youth. And hopefully, a lot of people will carry forward his legacy. कित्याक जे काम पळय तेणेन केल्लें आहा, I think if all of us continue such work in whatever way we can, I think this place will be a better place to live for all of us. Okay, we will talk to GPCC president. Thank you very much, Olencio, for joining us. Amit Patkar, Goa Pradesh Congress Committee president, along with other Congress leaders, he is already at Chikle. Amit Bab, your first reaction, I think it was a very shocking news for you in the morning when you got up, when you heard that Father Bolmax is no more with us. Yeah, I think it's a very sad day. So, Bab, Treasurer Orville, he called me at 4:15 in the morning, and he woke me up saying that Father's health is not good, and the news is not good. And he said that they are trying to give him a last CPR, and if someone join then they will get him off the ventilator. So that is the time I realized that something is not good. And within half an hour, he called me back and he said that Father has passed away. I think Dr. Reverend Father Bolmex Pereira was not only a priest, but म्हाका दिसता गोंयचें पर्यावरण आणि गोंयांक लागून खूब तो झुजलो, गोंयांक लागून तो खूब वावुरलोय बीन. पूण म्हाका याद जाता गेल्ली 4.5 वर्सां ही वॉज ऑलवेज बिहायंड मी. कसलो इशू, स्पेशली वेन NEP जेन्ना जालो, बिकॉज ही वॉज अ लेक्चरर, बॉटनी लेक्चरर, तो शिकयतालो आनी ही वॉज व्हेरी कनेक्टेड टू यूथ. जेन्ना NEP आयले, जेन्ना NEP इम्प्लिमेंटेशन आशिल्लें, विधानसभेन जेन्ना NEPचो मुद्दो घेवपा आशिल्लो, तेन्ना ऑलवेज ही वॉज पुशिंग अस. I think there is a slight technical glitch, but we will catch up with Amit Patkar again. He was talking ki kase how late father. Okay, sorry, please continue. Yeah, Amit yeah. Bab. We lost in between, I think. Ganesh. So he was a person, not only a priest, but I think a courageous man who always, fought and who always worked इन द इंट. गेल्ल्या म्हयन्यात 24 तारखेक ताजो बर्थडे आणि 50 वर्सां ताणें सेलिब्रेट केल्ली. सो आय थिंक इट्स टू यंग एट दीस एज ज्या मनशान एक्टिविजम, स्पेशली यूथ. म्हाका याद जाता कोविडाच्या टायमार हांगा ताणें चिकले क्लब म्हूण केलो, युथांक एकठांय केलें आनी जी जागा पडींग आशिल्ली, ज्या जागेचेर कांयच थंय पीक येनाशिल्लें, असल्या जागेक ताणें जमनीक थंय रोवन तातूंतल्यान भात पीक काडलें. सो वेरी अ मॅन विथ अ विजन. ताका खरें म्हणल्यार आमी, म्हाका दिसता, मॅनग्रू मॅन अशें टायटल दिवपाक जाय. बिकॉज ऑर्वील म्हाका सांगतालो की सदांच सकाळीं ताका आयतारा तो 5 उठोवप आनी घेवन वचून दे यूज्ड टू ग्रो मॅनग्रूव्स ऑन द कोस्टल लायन ऑफ चिकालीम. सो I think he's the only person who dedicatedly worked for the mangroves in Goa. I think today Goa has lost a person, a leader, who always worked in the interest of protecting Goa. आणि म्हाका दिसता खुबशे यूथ, आय थिंक चिकालीम, दाबोलीम ह्या एरियेतले आनी अक्रॉस गोवा, नॉट ओन्ली फ्रॉम चिकालीम बट अक्रॉस गोवा, यूथ वॉज व्हेरी कनेक्टेड टू यूथ. दे यूज टू टेक हिम एज अ रोल मॉडेल. ताणें एक बँड सुद्दां, म्हाका दिसता 7 नॉट्स म्हणून एक ताणें बँड स्वता तयार करून एका भुरग्यांक प्लॅटफॉर्म दिल्लो. सो असो एक विजनरी activist, come priest, come lecturer, he has left us, and I think this is a big void because he used to always, I was very close to him. He was very guiding force. He used to always
keep me on my toes. Any issue if he had missed, then he used to call and he used to push us to the limits to take up any issues. So I think it's a big loss personally, and I think big loss for the state of Goa also. लास्ट sermon आमी पळयलें तातूंत ऑल्सो ही वॉज वन ऑफ द प्रीस्ट जे sermonच्या वरवीं सोशियल कॉज फुडें हाडटाले. इट इज नॉट जस्ट अबाउट रिलीजन पण हाव टू यूज टू एज्युकेट पीपल. आनी हांवें एक तांची इंटरव्यू केली तेन्नाय तांणी सांगिल्लें की लोकांनी भायर वचपा जाय, वोट करपा जाय इज मोर इम्पॉर्टंट. लास्ट sermonan तांणी कॉक्रोचा बद्दल उलयल्लें इफ यू रिमेंबर की हाव कॉक्रोच आय फायंड नाव कॉक्रोच इज मोर इम्पॉर्टंट इन लायफ हेजे बद्दल. सो आय थिंक इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू गेट सच कायंड ऑफ पीपल हू एक्चुअली ब्लेंड टुगेदर देर रिलीजन ऑल्सो. ते म्हणजे sermon दिता आसतना सोशल अवेरनेस सुद्दां करता. हे आय थिंक इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू गेट सच कायंड ऑफ पीपल. No, that is what I said. It was a diverse personality. He was not only a priest, but a complete package where म्हाका याद जाता तुवें आतां उल्लेख केलो जेन्ना ताजो एक शेर्मावान जेन्ना एक इशू कॉन्ट्रोवर्सी जाली तेन्ना यू हॅड इंटरव्यूड हिम हियर एट द सेम वेरी प्लेस वेर आय एम स्टँडिंग. आणि द वे ही इंटरॅक्टेड विथ यू वेर तुमी तांकां प्रश्न केल्लो की तुमच्या धर्मा भितर वोटींग हें कितलें म्हत्वाचें. आणि ताणें सांगिल्लें की आमच्या धर्मा भितर की जर तर तूं वोट करना जाल्यार तें सीन अशें कन्सिडर करता कित्याक वोटींग रायट हो तुवें पाळपाक जाय. ताणें मागीर तुवें ताका प्रश्न केल्लो की कोणाक सो नोटाक करपाचो एंड ही हॅड मेन्शन कोणाकूय कर. समज जर इफ यू फील दॅट दोज पीपल हू आर कंटेस्टिंग आर नॉट फिट देन देर इज एन ऑप्शन ऑफ नोटा ऑल्सो. सो एक असो मनीस जो सोसायटी भितर प्रत्येक मनशाक प्रत्येक स्टेपाचेर एज्युकेट करपी. लायक यू सेड आपल्या शेर्मावान ही वॉज नेवर हेजिटंट टू गायड पीपल एंड टू एज्युकेट पीपल. such individual who always thinks in diverse way in terms of environment, in terms of society, in terms of people surrounding, in terms of youth. I think it's very visionary manish, educated manish. And as I said, I think this is a big loss for the state of Goa, a big loss for the youth who are connected to him. आणि ते ताजे जे ड्रीम आशिल्लें की गोंय ज्यापणे डिस्ट्रक्शन चल्लां, जे कोस्टल लायन्स इरोड जाता, आय थिंक दॅट ताजे विचार हे आमी मुखार व्हरपाक जाय आनी आमी प्रयत्न करपाक जाय. देव बरें करूं अमित भाई फॉर जॉयनिंग आज ऑन दीस थिंग टेलिकास्ट लायव्ह टेलिकास्ट. आमच्या बरोबर बाकीचे लिडर सध्या जुळिल्ले आसा. वी हॅव विथ अस प्रतिमा कुतिन्हो, आमच्या बरोबर अमित पालेकरूय आसा. बट आय विल रिक्वेस्ट देम टू जस्ट वेट फॉर अ मिनिट बिफोर वी स्पीक टू ऑरोविल्लो हू इज देर एट चिकालिम चर्च. देन वी वॉन्ट टू आस्क यू योर फर्स्ट रिएक्शन. ऑरोविल्लो बाबा, you are the first one. I think you came to know at 4:15 in the morning ki actually his father at Valmesh around is no more. at actually around 4:08 this morning I received a call actually from Reverend Father Judas Peter. तो पयलो हिंगा असिस्टंट पॅरिश प्रिस्ट आसलो आनी आतां तेजी हेल्थ मातशी बरी ना अशी म्हणून तो ही हॅज टेकन शॉर्ट सॅबॅटिकल फ्रॉम द church, and he resides close by in Portali. So, and we have been as one team with Dr. Reverend Father Balmex for the past 5-6 years. So he called me up. He said, "Bare disna maka," and his words. BP is the BP is going down, and 10 मिनटां तरी ते CPR ट्राय करता जायना जाल्यार दे विल टेक हिम ऑफ द व्हेंटिलेटर. आय मीन फॉर मी We can understand. Please. Sorry. No, we do understand. It was a big loss for everyone, and especially for people like you who were very, very close to him. We do understand. This is a time when no one can believe that 4 days back he was giving a sermon, and 4 days
later we are He was giving hosting us this a live month. about his death. That's Exactly. very sad. In fact, Just so a what month, is just a month back. I'll just say, just a month back, we celebrated his birthday right here with hundreds of people, from all walks of life. They were here. We are celebrating 50th birthday, of such a great personality. And today, it's so unfortunate. Yeah. he was respected But all across Goa because of all his work. across the spectrum, even those that he had something, not I'm not saying not good to say, but it was always he wanted everybody to be, towards Goa, towards speak for the environment, speak for the downtrodden. Those were his. He was a visionary. He had something which cut short. Just 50 years. We never even thought that this day we'll see. At least I didn't. So Very, very he has left behind. unfortunate. He's left behind a legacy, and to the youth, massive contribution. Be it the Chikali Youth Farmers Club, fellow land that was not been cultivated for decades is today thriving. You see these mango trees around me, all this he has planted, and this is the legacy what he has left behind. Boys who had talent, singing talent, he brought them during COVID time, formed a group, and they were part of the movement where I'm the founder member at Goense Airport. And we went here across 83 villages across Goa. During peak COVID, he convinced the parents, to be with the movement in this anti-coal movement, anti-double tracking movement. And we went every nook and corner of Goa, actually. And we used to come sometimes hungry, sometimes locals used to be gracious enough to give us some sandwiches and stuff like that. We used to stop by some, village roast omelette or something, and we used to subsist on that. But that was the bonding we had for father, because he was there for us as a true visionary, a true leader. And we have thus far achieved so many things. We in Kandoli, for example, maybe nobody will know about this. Through the Panchayat of Kandoli, nearly I think over 2 lakhs square meter of land, which was possibly going for the real estate, we brought it under cultivation. In Sange, where the IIT was coming up, we stood high with the people of Sange and the tribal people. He slept there with them, trying to, give them hope, and rightfully so, because those are they amche means mood going kar, knees going kar. So a lot of things. As also early 5 o'clock, we used to be in the mangroves early morning. Even though it used to be cold and all, but father was there. That warmth he had for us for the land, and we used to be at the in the waters, waist deep waters, planting mangroves. So so much, so much he has done, for us. Yeah, he's left a massive legacy, and it is for us now, especially the youth. I appeal to the youth. They have to stand by this legacy he has it's kept for us, all of us. Goa Yes. has to be what was his vision, and it can only improve from here. I will say, because now we have, with renewed vigor, we have to whatever we have at our disposal, we have to sustain this land that he loved so much. Yeah. Okay, it's very unfortunate day, and what you said is right. We have to, carry forward his legacy. Thank you very much for joining us. We will go Yeah. to Amit Thank you. Palekar for a Yeah. short. Thank you. We'll connect to him right now, Amit Palekar. Amit, in the morning when you heard, we saw your video also. You have worked closely with him, and tell us your first reaction. See, I think we have lost the son of the soil. म्हजे युनिटी मॉलाचे जेन्ना आमी प्रोटेस्ट करताले तेन्ना तो लास्ट थंय म्हाका मेळिल्लो तेन्ना वी हॅड अ लॉंग कन्वर्सेशन अबाउट हाव गोवा इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड, गोवा इज गेटिंग कम्युनली डिवायडेड, अँड गोवा इज लुजींग इट्स आयडेंटिटी अँड इट्स लँड्स अँड फॉरेस्ट. हे जेन्ना तो उलयतालो तेन्ना तो मना काळजांतल्यान उलयतालो.
See, for us, he was not just a priest, but he was somebody who had love for Goa, and his love for Goa was seen by his actions. खंय कितें प्रोटेस्ट आसूं खंय कितें इनफॅक्ट लोक सगळे कितें जर सोशल कॉज किंवा एनवायरमेंटल कॉजा खातीर जेन्ना जेन्ना लोक फुडें सरताले तेन्ना तेन्ना तांकां तेंको दिवपाक तो आसतालो थंय युनिटी मॉला कडेन जेन्ना आमी बशिल्ले तेन्ना तो येतालो थंय तो मेळटालो लोकांक आनी ताचे बरोबर तो एकटो नासलो आनी मोस्ट इम्पॉर्टंटली ही वॉज ऑलवेज हॅविंग यूथ विथ हिम यू नो द यूथ कूड कनेक्ट टू हिज सर्मन्स तो जेन्ना एक मीस सांगतालो ते आमी केन्ना केन्ना ताजें आयकलां लास्ट मिसाय मी आयकलां तातूंतय तांणी जें सांगलां तें जे ह्यो गजाली जर कळत लोकांक आनी गोंयकारांक कळटा त्या भशेन तो I mean, it's a big loss to Goa, Rupesh. You know, it is not just a loss to a religious organization, religious body, but it is lost to Goa because एक गजाल कशें आसा, there are very few people I think who are left in Goa who have the ability now to tell people what is right and wrong and how we can save Goa. He was one of those individuals who always thought good for Goa. So it's a big loss for Goa. Okay, I'll just cut to Pratima, but before that, I want last word from you, Amit. What could be the biggest tribute to late Father Balmix? See, Father Balmax has left a great legacy of his preaching, his teachings. He has said that save environment, save Goa, save mangroves, save forests, save agricultural land. Do not get divided. Do not get dilute the genetics of Goa was communal harmony. Do not dilute it. And I think all that, if we have the biggest tribute to him would be to follow these principles that he put forth and said follow म्हणून की गोंया खातीर वावरा लोकां खातीर वावरा कम्युनली डिवायड जावं नाका कम्युनल फोर्सीस जे गोंयान आमकां डिवायड करपाक सोदता तांचेर विश्वास तांच्या भूलपथाक बळी पडूं नाका हे सगळे जेन्ना आमी फॉलो करतले दॅट वील बी वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रिब्यूट टू फादर बॉलमॅक्स आय प्रे दॅट ही इज इन अ बेटर प्लेस आमच्या मराठीन एक म्हण आसा जो आवडे सर्वांना तोची आवडे देवाला म्हणटा पळय तशी परिस्थिती ती आसता आमी जेन्ना आमचो भाटीकारूय एक्सपायर जालो तेन्ना आमी म्हणिल्लें की असले लोक आज गोंयांत तांकां देव कित्याक व्हरतात काय म्हणून पूण प्रॉबेबली इट इज गॉड वील दॅट देर इज टू मच ऑफ फिल्थ इन दीस कलयुगची आज जी अर्थार जे आसा हे घाणीन ह्या मनीस असले नाका उपकारना म्हणून तांकां प्रॉब्ली व्हरतात टू प्रॉब्ली ब्रिंग दॅम इन डिफरंट रूप टू सेव दीस प्लॅनेट अर्थ एंड आमच्या गोंयांत सो खंय ना खंय तरी आय थिंक आवर बिगेस्ट ट्रिब्यूट वूड बी टू फॉलो हिज टिचिंग्स एंड प्रिचिंग. Okay, देव बरे करू अमित and we are joined by Pratima Coutinho, social activist. काल Pratima, I think you went, we saw your bite yesterday, you went to super speciality block along with other Congress leaders were also there with you. Where are you heading right now? I think you're heading somewhere, Chikalim. Where are you going right now? Chikalim. I was on my way to go to Chikalim. Well, Rupesh, in fact, I don't have any words today. I'm feeling so saddened. First and foremost, I would like to give my condolences, extend my condolences to Father Balmax's family, his sister, his brother-in-law, brother whom I met yesterday. I had a chat with them outside the CCU. Yes, Amit Palekar and Amit Patkar also has just said that both have lost a great soul. Great warrior. Yes, he was not only an environmentalist or a lecturer or a priest, but I would like to mention especially he was a fighter, person with a very good soul, and he was a motivator and a great guide for like us. In fact, काल दुपार हांवें उल्लेख केला, but 23 तारखेर जेन्ना म्हाका खबर आयली सकाळी वता आसतना तो कोलॅप्स जालो म्हणून रेल्वे स्टेशनाचेर वाचून 3 वरांचेर I happened to go and I was lucky enough that I was given an opportunity to meet him. And when I spoke to him, he gave me Rupesh. He kept saying that Pratima Bienaka, हांव आसा हांव येता very confidently हांव येता गो बाय बसता हांवें बसतलो. Then yesterday I went and I pleaded with people of God that cross the religion and caste मागुया देवा कडेन मागुया जेजू कडेन मागुया. But yes, God has his good plans. चड काम केल्लें फादर बॉलमॅक्स and he was a no nonsense priest.
आय वूड लायक टू से दिस हेजो उल्लेख करता हांव की नो नॉनसेन्स प्लीज ताजे कितें आसा ताका रॉंग ते रॉंग रायट आशिल्ले धडधडीचो मनीस उलयतालो आनी म्हाजे जाल्यार चड ताका क्लोजनस म्हणटा ते जेन्ना प्रोटेस्ट आशिल्ले सेंट फ्रांसीस झेवियराचे आई उलो मारिल्लो तेन्ना अशे वर्ड्स आमच्या सेंट फ्रांसिसाक लागून जाल्ले आनी लोक गॅदर जाल्लो मडको 2 दीस चड व्हडली प्रोटेस्ट जाली तेन्ना he was the one who was like telling me Pratima cool. Hello, you can hear me, Rupesh? Yeah, I can hear you. I'm listening to you. Pratima, I understand with your ragat sista. We know what you're going through. I know maka जायते झाला तूच उलय father ते ऐकपाना when father approached others to tell मातशे but end of the day ताजेच ऐकले हांवें ह्या पाटी दुखून जेन्ना जाले कॅन्डल लायट पीसफुली करूया आमपालो पीसफुली कर प्रतिमा तूं पीसफुली कर आनी म्हजे चाडवल्ले हांवें म्हणलें ना हेंकाय दाखोवपाक जाय की आमकांय दुखता आमकांय काडीज आसा आमचेय सान ना फादरान म्हाका सांगलें बाय मोगान कर उलो मार डोक्यातलो कॅन्डल लायटाक कर हांव ना म्हणना नाय ताजो उलो केलो आयज I think it's like a sad day and a dark day for Goa. At least I'm feeling lost. And may God grant him eternal peace. May his soul rest in peace. And yes, now I think he's more closer. आताचो सारको जेजूच्या सायडीन आसा. एंजल्सां बरोबर आसा. I think कितें बरें धाडटलो कित्याक गोंय म्हणटालो तो. एनवायरोमेंटलाक कितें जाल्यार नश्ट ना म्हणटालो. निसंटन करचें न्ही. आमचें गोंय. आनी एट at the age of 50, such a great soul going. So God's plans. मागता की ताजे खूब फॉलोवर आसा ताजे खूब फॅन्स आसा फॉलोवर आसा ताजे फॅमिली जावं फ्रेंड्स जावं नॉट ओन्ली गोंयांतूच न्ही आख्खे संवसारभर जे ताजे फॉलोवर आशिल्ले ताजे फ्रेंड्स आशिल्ले हांव मागता देवा कडेन की तांकांय देवान करेज दिवची टू बेर दीस ग्रेट लॉस काम केल्लें आसा आय हॅव सीन यू वर्किंग विथ हिम क्लोजली इन मेनी ऑफ द एजिटेशन्स रादर प्रोटेस्ट आणि एवरी टायम आय हॅव सीन हिम सपोर्टींग व्हेरी पीसफूल प्रोटेस्ट लायक कॅन्डल लायट काडुया म्हणटालो ही नेवर सपोर्टेड की रस्तो ब्लॉक करा किंवा लोकांक त्रास करा किंवा अशें खंयच्याच हातून नाशिल्लो आनी सेकंडली आय थिंक इन युअर पर्सनल लायफ ऑल्सो यू हॅव सीन सो मेनी प्रिस्ट्स but this priest was a different कारण he was talking about biodiversity, he was talking about youth, he was giving solutions like during covid time he gave solution की आम्ही वचून ती शेतां पडींग पडल्या ती शेतां वचून रोवया म्हणून don't you think he was a different kind of priest? Yes, mostly we have seen priests who are there serving the church at the altar and serving humanity but this Father Bolmek जो आशिल्लो आमचो पिरेत was a man with difference, priest with difference. ताका सगळे लागताले. ताका सगळे जशे तुवें सांगला तशे उल्लेख केला so it was not only on the altar and one priest I have seen beyond the altar and even समन्सांतल्यान तो कितें बरें जावपाक जाय कितें बरें करपाक जाय तें रॉंग जाता तें सारकें करपाक जाय ताचे उल्लेख करतालो समज दितालो ताचे समज देखून आमी ताचे लिंक येताले ते देखून आमी घरा कडेन आतां आमी समज रावतात नाविली आनी कोण रावता सपोज पेडणे or Kankan. I used to watch those sermons because they were meaningful sermons and they had some substance in it. The person तरी केन्नाच कोणाचेच वाईट चिंतूना दुसरेपण चिंतूना सदांच बरें चिंतले सदांच पॉझिटिव्ह चिंतले so that is why I'm feeling very heavy today. I do understand and we will connect back to you Pratima after some times. Now we will go to Goa Medical College. थंय आमचं सध्या we will also connect to Peter Bab just we will connect to you in some times but before that we will see MS of GMC Dr. Rajesh Patil तांणी बायट दिल्ली आसा मिडियाक explaining what exactly happened so we will go through this MS तांणी कितें म्हटलें तें पयलीं पळोवया Sir, Father Bolnex, when he expired? Yeah, today morning at around 4:30 a.m., Father Bolnex Pereira expired, and he was admitted with us for the last 2 days following a syncopal attack. Subsequently, he was brought to Goa Medical College after resuscitation at a private hospital. He was doing well. In the evening, he was talking. He was even had his meals. But at around 10:30, day before yesterday, in the night, he received a massive cardiac arrest.
and subsequently he was revived again. Then again he had to be put on a ventilator for oxygen support. But unfortunately today morning at 4:30 a.m. Father Bolmax was no more. So he's been shifted tomorrow? Yes. His brother was supposed to come in the morning today. He's just come into the wards, and our senior cardiologist, Dr. Guru Prasad Naik, is talking with him right now. And after that, he'll be shifted to the morgue. So as we have seen Dr. Patil saying की आता तांकां मॉर्गान तांची बॉडी शिफ्ट करतले. His brother has come. Doctors tried to save him. We actually should recognize the contribution of Goa Medical College and its doctors. Many a times we tend to criticize them, but there are times when they, almost all the time when you are in GMC, they try their level best to save the patient. We'll go to Peter first, and then we'll join Hanumant Naglur, who's at GMC. But Peter D'Souza is a Congress leader. Peter D'Souza has... Hello, good morning. Peter, तू काम केला त्यांच्या बरोबर फादर बॉलमॅक्सा बरोबर. We have seen. Yes. Also to local, I think, are you also a parish, also a parishioner there? No, I'm not a parishioner there. It's Chikalim Church, which is close by to me actually. And how were you associated with him? आम्ही पहिले एज अ सोशल कॉज एसोसिएट जाल्लो असं तुवें बायोडायवर्सिटीचेरय काम करतना you are associated with him. Yes. It's very saddening to hear this morning regarding our beloved late father Bolmex Pereira. Okay, it was really unexpected. We were hoping that he would come back to us, then continue the work and giving us the guidance. What we Sankwalkar, what we Chikalim people, the youth of Chikalim also, and all over Goa people, were hoping that he would come back and continue his good works. But unfortunately, God has other plans, I think. देवान चितली ते आमकां खबर ना. देवाची wish दिसता म्हाका. So सांगपा म्हणल्यार when Father Bolmex first started communicating with me in a very social way, in terms of helping people, was during the Bhutani project. When when I first started the Bhutani project protest, Father Bolmex was the first one to come and give me the guidance, give me the support, give me the push also. म्हाका सांगलें कितें करपाचें, कशें करून मुखार सरपाचें, मागीर कोणा लॉयराक कॉन्टॅक्ट करपाचें, आनी ऑल्सो गायडेड मी मेनी वेज. प्लस ही केम फॉर प्रोटेस्ट ऑल्सो, not only regarding Bhutani or the Sankwal village, it's also regarding the biodiversity which is along the coast of Chikalim and Sankwal. The mangroves, he was very close, affectionate regarding the mangroves which are there in the border of Zuari river. तेणें आमकां खूब शिकोवन दिलें, आमकां शिकयलें तेणें आमकां कशें करून ते मँग्रोव्ज रोवपाक. तेणें एक वॉट्सॅप ग्रुप बसून केलोलो, ग्रुप अजून एक्टीव आहा, आनी त्या ग्रुपाक आयज बसून चयताले, थिंग लोक सांगतालो, मेंबर्स सांगताय, वी वील कंटिन्यू द वर्क ऑफ फादर बॉलमॅक्स म्हणून, वी वील कंटिन्यू सेविंग आर मँग्रोव्ज, बिकॉज दॅट इज द व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ इकोलॉजी सिस्टम इन सांकवाल अँड चिकालीम एरिया. सो ताजें काम फुडें व्हरपाची सद्या गरज आसा. वी हॅव लॉस्ट हिम, अनफॉर्च्युनेटली वी हॅव लॉस्ट हिम, बट ताजें काम फुडें व्हरपाची गरज आसा. मायट बी इन द फील्ड ऑफ म्युझीक, द वे ही ब्रॉट टुगेदर यूथ अँड फॉर्म द बँड, मे बी इन द फॉर्म ऑफ प्रिझर्विंग बायोडायवर्सिटी, की शेतां पडींग उरूं जायना म्हणून. डोंट यू थिंक की ताजें काम फुडें व्हरप इज द बिगेस्ट ट्रिब्यूट वी कॅन गीव टू दीस ग्रेट सोल? Definitely. Not only music and not only biodiversity, he was also into farming. तेगे एक क्लब हा, चिकालीम यूथ क्लब हा, चिकालीम यूथ फार्मर्स क्लब म्हणून हा तेगेलो. तितून ते यूथ अजून पण तेजे बरोबर हालोले. ते एक्चुअली सेम यूथ घेवन तो पिकनिकी वचपा लागलो. Not only those, along with the parishioners also, with few of the youth parishioners. आणि he was teaching farming also. He was showing the youth, आमचे चिखलेचे आणि सांकवालचे यूथ जे आहे ते, तो तांकां शिकयतालो रिगार्डिंग सस्टेनेबल फ्रुटींग ऑफ व्हेजिटेबल्स अँड फ्रुट्स. तो तेंय शिकयतालो, सो दॅट तेंगे फळ मेळटाले आनी ते हिंगताले ऑन द रोड्स एंड ऑल, दे वर सेलिंग, दे हॅविंग फार्मर्स मार्केट, ते जायते शिकयता तो. And plus he was a lecturer, he was teaching students in Sankwal Perpetual School in Kortali. So he was a very dynamic, not only dynamic, he was a leader, and he showed us that sacrifice of himself, what he sacrificed for the people of Goa and for people of this Sankwal and Chikalim.
हाव टू बी अ ट्रू लिडर ऑल्सो. तेणें आमकां शिकयला ते गुण ते अजून आमचेर आहा आनी आमी उरतले हांव जाणा आमचे सगळे युथाचेर हिंगा आमचे कोर्ताली आनी चिकालीम पंचायती कडेन. Peter, I have spoken to so many people since morning, and they are not only from Chikle, but wherever he has, he was a parish priest. Wherever he has gone, भुरग्यांक ताची याद आसा. I have seen people sharing their photograph with Father Bolmax, how he was with everyone. So he was just not a priest, पण तो आपले जो ऑरा स्प्रेड करतालो पळय, ताका लागून he was most popular I think amongst youth, among even elderly, even parents also. Parents also used to like him की आमच्या भुरग्यांक एक योग्य मार्गदर्शन दाखोवपी एक फादर आसा म्हणून. First and foremost, he is a father. Okay, priest to आमचो Catholic religionचे. More than that, he also did activism. He also preached not only in the walls of the church, he also preached outside the church. In preaching in what way? In doing good. ते आमकां ते म्हणटा घोडो सांगलोलें म्हणला की आमचे ते बरे गुण जे तेणें आमकां दिलाय युथाक. येस, यू आर रायट रुपेश बाब, that he is not only taught about Goa in terms of Chikalim and Kortali. He is done everywhere in Goa, even in his own hometown, Kepe. Even over there, when I went to meet him once in Kepe when his father had expired, हांव थिंग गेलोलो मेळपाक फादरीक, आनी थिंग बसून जायते लोक हजारांनी लोक येयलो आनी ताका उलयताले, ताका वेल विशेस घालवले. Even they were talking very good about father. So he continues his work, and I'm sure with us we will continue his work also, his good deeds. I think personally also I would request you, Peter, and also among all the youths, that the kind of the mission that he started, you all should continue with it. We as a media, we as an individual, as citizen of Goa, will always be with you all. But we should not let Father Bolmax down as far as his missions are concerned. So we should take forward his mission, and I think somewhere where he is in heaven, he must be watching and he must be feeling ki yes, whatever I have left here back on this earth, they are taking it forward. Don't you think? Definitely. Rupesh Bab, I was telling the group, which WhatsApp group, all the members in the group as well, that we will continue his work of biodiversity, what he did, what he preached us, what he taught us. आम केशकोन झाड रोवपाची, केशकोन ते आमगे मॅनग्रोव्स सेव करपाची. We will continue that work. That will be our tribute to Father Bolmax. Each plant we grow, or each mangroves we grow, it will be a tribute to Father Bolmax, and we will see that we continue his good work. This I will take forward with the group which I am in, plus the biodiversity group of Sankwal, he also was a part of it. I will tell them also that we will continue his work, and whatever teachings he's given us for the past so many years, we'll continue his work. Thank you very much, Peter, for joining us. And I know you're shocked and still you made time to join us. Thank you very much. आम्ही हनुमंत नगलोराकडे वतले, Goa Medical College. But before that, just a thought which has come to my mind. If you really want to pay a tribute to Father Bolmax, that today, wherever you are, across Goa, across world, एक झाड तरी रोया इन इज रिमेंबरन्स, आनी तें झाड जो मेरेन व्हड जायना, जो मेरेन सारकें जायना, तो मेरेन ताका पोसा. That would be the biggest tribute to this guy who actually worked for biodiversity, who actually worked for youth, who actually worked to make sure that society is developing positively and progressing positively. We have with us again, आम्ही हनुमंताकडे वता. हनुमंत, आता तू हांचे कडेन उलयलो, MS of GMC उलयलो. आय थिंक ताचो भाव आयल्लो आसा फादर बॉलमॅक्साचो, अँड वॉट इज गोइंग टू हॅपन नेक्स्ट नाव? ॲक्च्युली मॅसिव्ह कार्डिक अरेस्ट आयलो आणि त्या ती डेथ जालो सगळ्या जाणां, पण त्यांच्या भावान एक लेटर हे केल्लें आसा की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मागिल्ले आसा की मॉर्चरी बॉडीन हाडल्या उपरांत. आतांच आमकां भितरल्यान म्हायती गावल्या आणि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आयज सांजे जातले नाल्यार फाल्यां मेरेन जातले. सो एक्सेप्ट करता की बेगीन जातले खंय, पण त्यांचे एक युथा वांगडा त्यांची खूब कनेक्टिविटी आहा अशें दिसून पडटा की लोक हांगा यूथ थोडे येवन गेले तेंचे उडासीक, आनी खूब की फाल्यां मेरेन तरी आमकां पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट येवपाक जाय. सो तांचे भाव आसा तांणी रिक्वेस्ट केली की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट करचो म्हणून. सो कॉज ऑफ डेथ ऑल्सो वील बी नोन, अँड if at all there are any rumors around it, then it would be laid to rest with this report.
येस कितें तरी आतां तांकां रिपोर्ट जाय आशिल्ले म्हणून तेंच्यांनी मागल्या एकदां क्लियर जावनी हे फाल्यां मागीर तांकां कोणी विचारूंक जायना की पोस्टमॉर्टम कित्याक करूंक ना सो पोस्टमॉर्टम केले that is जाल्यार going to रिपोर्ट happen. येवपाचो That is also a हय part of procedure की पोस्टमॉर्टम करचो ताका लागून कितेंय जर कोणाकूय कितेंय डावट आसा जाल्यार इट इज लेट टू रेस्ट बट एवरीवन नोज दॅट ही वॉज इन GMC. He fainted at Vasco railway station and then he was taken to GMC. Then he had a massive cardiac arrest. Then he was actually on a ventilator and then he passed away this morning at 4:15. आता थंय कितें चल्लां हनुमंत एक्झॅक्टली? सद्याक हांगसर कांय चल्लेलें ना कित्याक म्हणजे आतां बॉडी ऑलरेडी शिफ्ट केल्ली आसा मोर्चेरीन आनी तेंच्या भावान लेटर इन्वर्ट केल्या फॉर पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट. सद्याक हांगसर कांय मुवमेंट ना. आमी सकाळ फुडें MSA कडेन आशिल्ले तेन्ना हांगसर बॉडी शिफ्ट करतना हांगा लोक येवन गेले थोडे यूथ तेंच्या बरोबर आशिल्ले म्हणून आमकां भितरल्या म्हायती गावल्या. पूण सद्याक तरी कोण ना. थोडे आमकां म्हायती मेळ्ळ्या प्रमाणे लोक सद्याक चिकालीम चर्च थंयसर फादर त्या चर्चीन प्रिस्ट म्हणून आशिल्लो थंयसर ते गेले कित्याक म्हणजे फादराचे चर्चच घर कशें आसता लोक फादर थंयच रावता थंयसरले लोकल्स आसता ते तेंचे फॅमिली कशें आसता जे चर्चीन लोक येतात ते तेंचे रिलेटिव्ह अशें आसता. एक्चुअली ते रावपी असले रेजिडेंट ऑफ केपें पूण चिकालीन तेंचे एट प्रेझेंट घर समजूंक शकताले. ओके सो एज जे आमकां लेट जॉईन जाले तेंच्या खातीर 28 तारखेक सकाळीं 7 सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्च आसा चिखले थंय तांचे पार्थीव तांचे मॉर्टल रिमेन्स हाडटले. 7 ते 10 म्हणसर ते थंय आसतले. ताजे उपरांत तेंचें जें घर आसा केप्यां थंय ते व्हरतले आनी अडेजांक सुमार थंयच्यान तेंची फ्युनरल कॉटेज भायर सरतली एंड देन द लास्ट रायट्स वूड बी परफॉर्म ऑन द मॉर्टल रिमेन्स ऑफ लेट फादर बॉलमॅक्स. हाजे पयलीं आमी फादरां कडेन उलयल्ले लास्ट इंटरव्यू दॅट वी हॅड. वी ब्रिंग टू यू सम ग्लिम्सिस एंड दिस इज अ ट्रिब्यूट. And why we are playing this is because for everyone to know how practical he was, how authentic he was and how he was actually a person. आमी देशप्रेमी म्हणटा पळय आनी त्या कॅटेगरीन येवपाक शकता. जी सोसायटी आमकां जाय आयज जियोवपाक आय कॅनॉट एग्री विथ दोज पीपल हू आर ट्रायींग टू प्रोजेक्ट अ सोसायटी लिवींग इन अ सोसायटी बाय रिफरिंग टू सम पास्ट. तेन्ना हे भाशेन जातालें आनी त्या पासत आतां ते भाशेन जावपाक जाय वीच कॅनॉट बी. आयज आमची सोसायटी दुसरे भाशेन आहा. सो यू कॅनॉट मेजर टुडेज सोसायटी बाय टेकिंग यस्टरडेज मेजरमेंट्स. So what is your responsibility as a priest right now when you stand in the church now and you are guiding people may not be whom to vote but how to vote, depend how to choose your candidate. Yeah. What are the guidelines that you will tell? See, the church guidelines are very clear. First of all, it is a matter of conscience. It cannot be ki हांव तुका सांगता आनी तूं वोट करता. Even as a priest, I will not tell somebody एका वोट कर तेका वोट करना जाल्यार तुका पातक जातलें. No. पूण तूं वोट करना जाल्यार तुका पातक जातलें हें तुका हांव शुअर सांगतलो. Because नोटाक तरी मार म्हणटात. हय एटलीस्ट गो एंड वोट फॉर नोटा. इफ यू थिंक की अरे होरें कोणूच ना जाल्यार थिंगा नोटा आहा. बट यू हॅव डन युअर ड्युटी ऑफ गोईंग एंड वोटींग. So do your duty. If you don't do your duty towards your nation of voting, then you are committing a sin. ते हांव सांगतलो. And that is what church says. 3, 2, 1. This is Father Bolmax Pereira, voter of Goa, citizen of India. सो दीस वॉज फादर बॉलमॅक्स जांची लास्ट इंटरव्यू आमचे कडेन जाल्ली. आमचे कडेन खुबशे जाण हांगा कॉमेंट्स शेअर करता. वी आर सॉरी आमी वाचूं शकूं ना ऑल दीस वेल बिकॉज वी हॅड गॅस्ट बट वी आर ट्रायंग टू रीड सम ऑफ द कॉमेंट्स. So Sukrin Fernandez says, may his soul rest in peace. Nila Colasso says, may your soul rest in peace, Father Bolmax. Sebastian Fernandez, may his soul rest in peace. Then Philo Rebello, may Father's soul rest in peace. And important, some people have Luella D'Souza, God bless us and protect our tiny Goa from all these destructive forces like Bhutani and Lodha who are just stressing our peace-loving Goans and killing our beautiful
गोवा हांगा अनेक तरेचे कॉमेंट्स आयिल्ले आसा म्हणजे एवरी वन इज शॉक्ड लायक Agnello Mascarenhas. May Father Bolmec's soul rest in eternal peace and great tribute to him all for all what he has done for Goa. These people are shocked. I've never seen so many comments coming in. I've never seen so many people. We are also expecting on 28th when his mortal remains would be brought to Chikalim. There'll be sea of people who would like to have a last glimpse of this warrior. So courage BX म्हणून ताजे account आसा ते I loved his homily though I am not from Goa, always following him. He was the warrior, put a fight for Goa, very peaceful, honest, will miss his homily. Love always, Father, praise for Goa when you are in heaven. May the soul of Janet Dias, may the soul of Father Bolmex rest in peace, and may God raise another brave soul to fight for our Goa and Goans. Amen. Goa will remember him always for his fearless spirit and for his good work. I fully agree, people. Goa will remember him for his fearless spirit and good work. He was very frank, even for me. Many a times he never used to like so many things. Okay. But he was very frank enough to call me. We used to discuss. I used to explain it to him. Ki father हे अशें आसा म्हणून अशें आसा म्हणून अशें आसा. And he used to, it was more like a person who might not agree with your opinion, but will never hate you. So he was a person जाका तुमचे कितें गजाली आवडना जाल्यार तो ती आवडना म्हणून सांगता आशिल्लो, पूण तूं आवडना अशें केन्नाच ताणें सांगूंक नाशिल्लें. And that kind of spirit we should have amongst all the Goans. So हांगा तेंचे जे sermons बद्दल उलयताले, so we will run the last sermon which he had. ताजो a part we are running and courtesy to Chikalim parish ज्यांचे YouTubeरसून आमी हे sermon काडला. So courtesy to them we are running the last sermon which he gave on cockroach. कॉक्रोचाक वळखता तुमी? कॉक्रोच दिसती पडल्यार कितें कोत्ता कॉक्रोचाक? कॉक्रोच म्हणल्यार झोल्लो. हांव जाल्यार झोल्लो दिसती पडलो जाल्यार हूंय आहा तेका जोतें घेवन मारपाक वयता. पूण कालच्या दिसाक आमच्या किचनान एक कॉक्रोच दिसती पडलो. जोतें काडून तेका मारपाचो म्हजेर वेळ आयलोलो सदांचे भाशेन. मागीर अकस्मात हांवें पळयलें आमच्या थिंगा एका कोणशाक उश्टें पडलेलें आसा. तें कुसलां आनी देखून कॉक्रोच आयला. मागीर हांवें चिंतलें आतां कितें करपाचें? कॉक्रोचाक मारपाचो काय उश्टें जें कुसलां तें काडपाचें? कितें करपाचें? उश्टें आहा तें काडल्यार कॉक्रोच येवचो नासलो. आनी सोशल मिडियाचेर ह्या दिसांनी कॉक्रोच ट्रेंडींग जाल्लो आहा. हांव नाका तुमी सोशल मिडियाचेर पळयला जाल्यार कॉक्रोच ट्रेंडींग. आनी तो कॉक्रोच ताचे विशीं कोणें एक बरीशी सेंटेन्स म्हणली. कॉक्रोच जरी तर आसा आनी सिस्टम रॉटन जाला जाल्यार कॉक्रोचाचो कसलो गुन्यांव? सिस्टम रॉटन हो गया है तो कॉक्रोच की क्या गलती? सिस्टमूच बदलूंक नाका. सिस्टमूच जो रॉटन जाला तो सारको करपाक नाका. सिस्टमाचो गुन्यांव न्हू. आनी देखून हांवें देर उगडलें आनी कॉक्रोचाक मारचे सुवातेर तेका धांवडायलो. भितर किचनाक दवरूंक ना तेका. देर उगडलें, दुसरें देर उगडलें, तेका भायर गेलो. तो बाबडो गेलो. आयज कॉक्रोच ट्रेंड जाला आनी झेनझी, आयची झेनझी जेनरेशन झेड आयज उठलेले आसात. नीट एग्जाम जी लीक जाल्ली, भुरग्यांनी आपलो जीव सोंपयलो. ही एग्जाम आन्सर केल्ली, आपण पास जातले, बरे मार्क्स पडल्यात आनी खुशाल आसली. अकस्मात नीट पेपर लीक जालो म्हूण कळ्ळें, एग्जाम कॅन्सील केली, भुरग्यांनी जीव सोंपयला. आनी देखून आयज हें जेनरेशन, जे जेनरेशनान ही एग्जामी लागतात आनी प्रशासन एके भाशेन कुसलां, रॉटन जाल्लें आहा. देखून ते उलोवपाक लागले.
आनी उलयता देखून तांकां धरले, थोड्यांक जेलीन घातले, बंद केले. आमच्या देशांतलो एक जस्टीस ह्याच भुरग्यांक कॉक्रोच म्हणपाक पावलो, पॅरासायट्स म्हणपाक लागलो. आनी देखूनच ही आयची भुरगीं, ही आयची तरणाटी पिळगा एके भाशेन हे काळजाक दूख घेवन न्हय, पूण जें कितें CJN म्हणलें तांकां कॉक्रोच आनी पॅरासायट्स, तेंच घेवन तांणी म्हणलें बरें चल आमी सगळे कॉक्रोच. आनी कॉक्रोच कित्याक जाल्यात? कित्याक घाण पडल्या सगळी, कुसलां सगळें, सिस्टम कुसला देखून कॉक्रोच जाल्यात. आनी देखून आतां आयज कॉक्रोच बोवाळ मारता. भाव भयणीनो, आयच्या वाचपाच्या संदर्भान हें कित्याक लागता? हिंगा एकलो कॉक्रोच दिश्टी पडटा, तेचें नांव पावलू. पावलूक धरून हाडलो आनी पावलूचेर जायतीं कंप्लेन्स, आनी सगळीं कंप्लेन्स कसली हें जाणा जावपाक आयच्या पयल्या वाचपान धोरणदुतांच्या इतिहासान आमी आयकलां तशें सरदारान हे जुदेव लोक जे आसात ते पावलूचेर कसलो आरोप घालतात, कितें केलां ताणें हें जाणा जावचे पासत सेनाद्रीन आपयलो. म्हणल्यार तांची सभा आपयली, महासभा आपयली आनी तांचे लागीं उलोवपाक. आयज असलीं कंप्लेनां बेश्टे कोण कोण उठ्ठात आनी घालतात. स्वप्नेश शेर्लेकर हें नांव आमी आयकलां. आमच्या गोंयचे पासत जायतो झुजता. सर्वान कारापूर ह्या दिसांनी 45 days जाले, 45 दीस थिंगासरलो लोक, थिंगाच्यो बायलो भोव करून आजून पासून रस्त्यार बसून आसात. आपल्या गांवच्या अस्तित्वा पासत जो लोदा प्रोजेक्ट येता तो काडून उडय म्हण आपल्या गांवचो बरो व्हडलोसो प्रोजेक्ट. आनी ह्या पासत जे प्रशासन आसा ताचेर हो भाव स्वप्नेश उलयलो. आनी देखून आतां तांचे कार्यकर्ते, तांचे सपोर्टर सगळे कडेन कंप्लेन घालपाक लागलेले आसात, फिर्यादी सगळ्या पुलीस स्टेशनाचेर. तेंच आदीं जातालें तेंच, नवें न्हू. सगळ्या पुलीस स्टेशनाचेर जे कोण सोत उलयतात तांचेर कंप्लेन घाल, ताका बंद कर. हें करपाचें हें चल्लां. तशेंच पावलूचेरूय जाल्लें तेन्ना. हें नवें न्हू, आतां कितें जाता तें नवें न्हू. पावलूचेर असलीं कंप्लेनां घाल, ताका बंद कर, ताका भायर घाल, ताका मार, ताका पनिशमेंट दी, हे जुदेव लोक. आनी ह्या जुदेव लोकां मदीं हें आदीं बरयल्लें, आतां न्हू, 2 पक्ष आसात, पार्टीज. आयज आमच्यो पॉलिटिकल पार्टीज आसात. एक पार्टी येता, आतां कॉक्रोच पार्टी भायर सरल्या, आनीक एक पार्टी कॉक्रोच जनता पार्टी. हे जुदेव लोक आहले तातूंत सादुकी आनी फारिजेव 2 पक्ष. आनी दोनूय पक्ष पावलूचेर आड, कित्याक पावलू तांचेर आड उलयता, वो तांकां सांगता ते जेजू क्रिस्ताक मारला ते तुमी वायट केलां, तुमी समजोंक ना सारकें. आनी ह्या पासत मन बदलूंक जाय, तुमी स्नान घेवपाक जाय. कित्याक देव सगल्यांक सांबाळटा, राखता, बक्षिता. आनी हो संदेश साल्वार जावपाचो जो पावलू दितालो, तो साल्वार जावपाचो संदेश दिता आसतना आपणाक ब्लेम करतात. अशें म्हण हे सादुकी तशेंच फारिजेव दोगूय जाण समजताले, घायलें कंप्लेन घाल, ताका बंद कर, उलोवपाक दिनाका. सरदारान जेन्ना तांकां मुखार हाडले त्याच पक्षा मदें फूट पडली. कित्याक एक पक्ष पुनर्जीवनपणाचेर सोत मानता, दुसरो आसा तो मानिना. आनी देखूनच पावलून म्हणलें हांव एक पक्षांतलोच, हांव फारिजेव, हांव हें शिकलां. आनी तेन्ना त्या पक्षा मदें डिविजन जालें. कित्याक तो कितें उलयता तो आमकां जाय तें उलयता. म्हणल्यार पुनर्जीवनपण आसा, जेजू पुनर्जीवन जाला, आनी तो पुनर्जीवन जाला देखून आमकां तो सोडयता, तो आमचो सोडवंडार. हें थोड्यांनी थंयच मानून घेतलें. देव करता ती वाट. आयजूय आमकां दिश्टी पडटा भाव भयणीनो, जे कोण फुटी घालपाक सोदतात तांचे मदें फुटी पडपाक लागलेल्यो आसात. आमची मागणी चालूच आसात आनी आमची मागणी चालूच आसपाक जाय. गोंयकारांची मागणी आयज चालूच आसपाक जाय भोव करून. कित्याक गोंयकारां मदें जी झगडीं फुटी घालपाक भोव करून आयज धर्माच्या नांवान आनी नॉर्थ आनी सावथ आनीक मागीर हांव ह्या समाजांतलो, हांव त्या समाजांतलो,
हे समाज धर्म आनी वेगवेगळ्यो वस्तू घेवन आमचे मदें फुटी घालपाक ज्यो चल्लेल्यो आसात, हांव भायलो तूं भितरलो, आयज तांचेच मदें फुटी पडपाक लागलेल्यो आसात. दिसती पडटा आमकां गॉड इज एट वर्क. देव आपलें काम करता. आमची मागणी आयकता देव. जायते फावटी आमकां दिसता आमी कितलें मागता देवा लागीं आनी देव आमचें आयकना. आयचो जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. 15वें स्तोत्र 15 Psalm 15. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. हे मागणें आमी दिसाच्या दिसाक कोत्ता. ताच्या शरणाक येवपाक म्हणल्यार देवाच्या पांयाशी येवपाक एकदम भोव गरजेचें. आनी तेन्ना आमकां ताची राखण, ताची सुरक्षा मेळटली. ही सुरक्षा आमकां मेळचे पासत जे कोण चुकी कोत्ता, जे कोण वांकडे आसात, जे कोण फुटी घालता, तांकां सगल्यांक देव जाग्यार घालतलो. आमी मागण्यांत थीर रावपाक गरज. खंयच्याय धर्माची जावं, मागण्यांत देवाशी येवंक आनी एक रावंक एकदम गरजेचें. आनी हें जेजून मागणें केलां ती सगोट एक जावं. हांव मागणें करता तें फकत हांचेच पासत न्हय, म्हणल्यार जे कोण म्हजो पाटलाव करता तितल्यांचोच न्हय, जे कोणाक हांवें विचून काडल्यात आपोस्तल कशे तितल्यांचेच पासत न्हय. ह्या दिसांनी आमी आयकता जेजूच्या मागण्याचेर आमी नियाळ करता. जेजून मागलां, एक एक भाग घेवन मागता. आयज जेजूचे मागणें आनीक मातशें मुखार वेता. ते हांचेच पासत न्हय, पूण हांच्या उतरा वरवीं जो कोण विस्वास ठेवता, हांच्या उतरा वरवीं जे कोण म्हाका मानून घेतात तांचेय पासत. आनी मागणें सादें, ती सगोट एक जावं. तांचे मदें फुटी आसच्यो न्हय, तांचे मदें असले पक्ष जावचे न्हय, तांचे मदें एकामेकाचेर नाका जाल्ल्यो फिर्यादी मारून केस्तांवां जावची न्हय, धर्माच्या नांवान तांचे मदें केस्तांवां जावची न्हय. जेजून हें मागणें आमचे पासत केलां भाव भयणीनो. आनी हें मागणें जरी तर आमचे पासत केलां, त्या मागण्यांक एक बेज आहा. आनी तो बेज म्हणल्यार देवाचो मोग. प्रमाणीक देवा, तुवें म्हजो मोग केलाय, देखून हांवें तुका ओळखून घेतला. संवसारान तुका आजून ओळखून घेवंक ना, पूण तांच्या आपोस्तलांच्या वरवीं, तांच्या उतरा वरवीं जायत्यांनी मानून घेतला. आनी तांणी म्हजो मोग केला, तांणी म्हाका मानून घेतला, तांणी तुका मानून घेतला. देखून तूं जो मोग करता म्हजो, तोच मोग तुवें तांचो केला. आनी हांवूय सदांच तांचे बरोबर आसां. भाव भयणीनो, हीं उतरां जुवांवाच्या शुभ वर्तमानांतलीं जायतीं तीं उतरां घुसपागोंदळ कसो दिसता सारकीं जरी तर वाचना जाल्यार. बरे भशेन जरी तर घोस्तान वाचलें, परतून परतून वाचलें आनी समजूंक प्रयत्न केलो जाल्यार हें जेजूचें मागणें आमकां समजता. तर असल्या संदर्भान जें कितें कुसलेलें आसा आमचे भितर, जी कितें घाण पडलेली आसा आमच्या प्रशासनान आनी आमच्या जण एकल्याच्या वेव्हारान, तें सारकें जायत जाल्यार कॉक्रोच जावचें ना, पाड जावचें ना. बरें आसा तें जातलें. ह्या पासत जशें हांवें राती केलें तशें म्हाका दिसता सगल्यांनी करपाक जाय. आयज आमच्या प्रशासनान तें करपाक जाय. जे सरदार आसात आमचे विचून काडलेले, जांकां पदवी दिल्ली आसा, आमचे पुलीस आसात, आमचे कोर्ट्स आसात, आमचो सरकार आसा, तांणी आयज हें करपाचें. म्हणल्यार जोतें घेवन कॉक्रोचाक मारपाक वचपाचें न्हू. त्या बगर जें कुसलेलें आसा आमच्या कुजनांनी, जें कितें कुसलेलें आसा आमच्या ह्या वातावरणान, जें कितें आमी कुसोवन उडयलां आमच्या प्रशासनान, तें सारकें करपाचें. हें करपाक भाव भयणीनो आमकां जण एकल्याक आनी प्रशासनान आसात तांकां आमी ही कृपा दी म्हूण मागुया. आनी जेजूच्या मागण्यान आमी सगोट एक जावं आनी एक जावन आमी आमची फुडली यात्रा करूंक आमकां कृपा मागता आसतना आयच्या स्तोत्राचो जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सगल्यांक भोव करून जांचेर आड नाका जाल्लीं आयज कंप्लेनां घातलेलीं आसा तांकां देवान राखून घेवंक आनी आमी देवाक सदांच शरणा रावंक आमकां कृपा मागुया. सो हे आशिल्ले सेमन आमी तुमच्या मुखार प्ले केले एंड कर्टसी यूट्यूब चॅनल ऑफ चिकालीम पॅरीश, चिकालीम चर्च, मे बी वी डोंट नो द एक्झॅक्ट नेम, बट तेंचे युट्यूबा वरसून वी हॅव पुल्ड दिस सेरमन. सो एंटायर कर्टसी गोज टू देम. आनी कित्या खातीर आमी हें प्ले केलें की हें तांचें लास्ट सेरमन जाल्लें आसा. आफ्टर दॅट
ही इज नो मोर विथ अस. कॉक्रोच कित्याक जावपाक नाका जाल्यार कितें करचें पडटलें ते म्हणटा सरदार म्हणजे आमचे लिडर तांणी कितें करचें पडटलें, जे लोक जे ऑथॉरिटी आसा तांणी कितें करचें पडटलें, आमची जी घाण आसा कुसोवन दवरला ते निवळ करा, ऑटोमॅटिकली कॉक्रोच वतले. दीस इज वॉट ही टोल्ड अँड दीस वॉज इज लास्ट सेरमन. सो बिफोर वी वायंड अप, आमचे कडेन आतां कंडोलन्स मेसेजीस येयत आसा. एंथनी डिसिल्वा जे एक सोशल एक्टिविस्ट आसा, सोशल वर्कर आसा, तांचो व्हिडिओ, he has paid condolence through that video. We will run that video before we wind up. Anthony D'Silva from Asal Nagvili. So this sarko kaluki zalo. Morning after hearing the news of Father Bolmex, the sad demise, it was really shocking. With the passing away of Father Bolmex, with hearts full of sorrow and gratitude, we must bid farewell to a beloved Catholic priest, a fearless activist of Goa, and above all, a true compassionate human being. He lived his life not only by faith alone, not just at the altar, but in the streets, in the hearts of the people, and in the service of the justice and truth. He lived his life almost encapsulated in 3 different faces of this world. As a priest, as a family member, and a good human being, and as a environmental activist. With total sadness in the heart, with a heavy mind, I wish the family to get strength to bear with such an irreversible loss. My heartfelt condolences to all the people of Goa, सगळ्या गोंयकारांक, to all his friends, relatives, family members, and above all to all the priests and the laity, also to the people of Chikali who are very much attached with him. Every person in Goa and outside Goa has got totally saddened because of the link that has been broken. Link that is broken as a priest, as a good human being, as a good friend, as a good family member, as a priest, as a colleague, and we all go an activist. We lost the man who always stood by us for the sake of Goa. May the Lord give him the heavenly abode. May his soul be rest in peace, and may he be in the arms of the God. So हे आशिल्ले एंथनी डिसिल्वा, सोशल एक्टिविस्ट. वॉट ही सेज इज करेक्ट. अक्रॉस गोवा तांची जी फादर बॉल्मेक्साक लोक जे रिस्पेक्ट करताले, याद करताले, तांच्या खातीर आज एक शॉकाचो दीस. आनी आमचे कडेन हांगा कंडोलन्सीस पोर्ट जायत आसा. वी आर सॉरी, आमी सगळे वाचूंक पावना, पूण थोडे वाचता. जॉनिता फेर्नांडीस, मे फादर बॉल्मेक्स रेस्ट इन पीस. विक्टर फर्नांडीस, may your soul rest in peace. Luel D'Souza, Jesus loves you more than us and so he took you. R.I.P. dear Father Bolmex. We Goans will miss you, dear Father. R.I.P.
and then Santano Fernandez, Father Balmex, I'm gonna miss you lots as you are my favorite priest. I always hear you mass, especially in the Lent season. Father, may your soul rest in peace and will always with us, no matter how. फक्त क्रिश्चन न्ही जाल्यार हिंदू जे तांचे फॉलोअर्स आशिल्ले जे तांकां मानताले तांणी कॉन्डोलन्सीस. चंद्रमोहन पवार ते म्हणटा त्यांच्या आत्म्याला चिरशांती लाभो हीच देवा कडेन प्रार्थना. देन आक्रीच्यान sir, love your news, but more than that, thank you very much to speak about Father Balmex. May God bless you. So many, Philrush Aston, may you rest in peace. You are with Jesus now. Caetano Fernandez, may soul of Father Balmex and his activities. Father Balmex rest in peace in our heartfelt sympathies to his family. हांगा कंडोलन्सीस पोर इन जायत आसा. सो मेनी पीपल आर देर. सो तांकां म्हणजे इतलो बज आमी केन्नाच पळोवना ऑन अवर लायफ. चालूच आसा. जुजे एल्विस गोमसे, यू आर द फर्स्ट वन टू रेज द अलार्म ऑन इलिगल ओल्ड गोवा बंगलो इशू इन स्पायट ऑफ वी हॅविंग सो मेनी प्रीस्ट रिजायडिंग इन दिस चर्चेस. MSMCC, rest in peace, Father Balmex. So condolences are pouring in here. Sorry we can't read all, but we actually sympathize. We actually feel the same feeling that you are feeling right now. Father Balmex is not with us. As we wind up this live, let us recap एक दिता की सॅटर्डे तांकां घुवळ आयली वास्को रेल्वे स्टेशनाचेर. थंयच्यान तांकां प्रायवेट हॉस्पिटलान व्हेलें. ते GMCन हाडले तांकां. तेन्ना ते उलयताले बी, बरे आशिल्ले. मायनर हार्ट अटॅक म्हूण जाल्लो. ताचे उपरांत एक मेजर हार्ट अटॅक आयलो सॅटर्डेज रातचो, आनी ताचे उपरांत ते लायफ सपोर्ट सिस्टमाचेर आशिल्ले. वी वर होपिंग, एवरी वन वॉज होपिंग की ही वील कम बॅक, ही वील बी वीथ अस. मे बी इट वील टेक टायम, बट ही वील कम बॅक बिकॉज ही वॉज गेटिंग ट्रिटेड देर. ही वॉज गेटिंग ऑल कायंड ऑफ ट्रीटमेंट that is required. But morning जेन्ना 4 खबर आयली, 4-4:30 सुमार, and he was declared dead by 4:43 to be precise, कारण तांकां परत रिसरेक्ट करपाक, परत हे काडपाक ती खूब ट्राय मारली. एंड देन दे डिक्लेअर्ड की वील हॅव टू गेट हिम ऑफ द वेंटिलेटर. इज नो मोर. एवरी वन वॉज शॉक्ड. सो नाव 28 तारखेक नाव द पोस्टमॉर्टम इज बींग कंडक्टेड ऑन हिज बॉडी. 28 तारखेक सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्च चिखले हांगासर तांचे मॉर्टल रिमेन्स 7 पावतले. 7 ते 10 थंय आसतले. तेजे उपरांत केप्यां वतले. केप्यां तेंचे घरा कडेन आसतले. केप्यां चर्चीन वतले आनी थंयच्यान देन ही वील बी लेड टू रेस्ट. सो रेस्ट इन पीस, फादर बॉलमॅक्स. समवन हू हॅज एक्चुअली शोड अ वे दॅट nothing can stop you from doing work for the society. Give solutions, don't only talk about problems. हो प्रॉब्लेम आसा पूण ताका सोल्युशन कितें आसा तें दाखोवच्या खातीर तांणी आपली जी लायफ जगले ते लायफ सगळ्यांक इन्स्पायर करतले. तुम्ही पळयत रावात गोवा न्यूज. जी सोसायटी आमकां जाय आयज जियोवपाक, आय कॅनॉट agree with those people who are trying to project a society living in a society by referring to some past. तेन्ना हे भाशेन जाताले आनी त्या पासत आतां ते भाशेन जावपाक जाय, which cannot be. आयज आमची सोसायटी दुसरी भाशेन आहा. सो यू कॅनॉट मेजर टुडेज सोसायटी by taking yesterday's measurements. So what is your responsibility as a priest right now when you stand in the church now and you are guiding people, may not be whom to vote but how to vote, how to choose your candidate? Yeah. So what are the guidelines that you will tell? See, the church guidelines are very clear. First of all, it is a matter of conscience. It cannot be ki हांव तुका सांगता आनी तूं वोट करता. Even as a priest, I will not tell somebody एका वोट कर, तेका वोट कर, तेका वोट करना जाल्यार तुका पातक जातलें. नो. पूण तूं वोट करना जाल्यार तुका पातक जातलें. तें तुका हांव शुअर सांगतलो.
Because नोटाक तरी मार म्हणटात oh, at least go and vote for Nota. If you think की अरे होरें कोणूच ना जाल्यार थिंगा नोटा आहा. But you have done your duty of going and voting. So do your duty. If you don't do your duty towards your nation of voting, then you are committing a sin. ते हांव सांगतलो. And that is what church says. 3, 2, 1. This is Father Balmax Pereira, voter of Goa, citizen of India.